दीस बुधवार ऑगस्टाची 26 तारीख 2026. पहिले मसाब सां पावलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले मसाब अध्याय 3 ओळ 6 ते 10 आनी ओळ 16 ते 18 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमकां दितांव तें फर्माण हें: आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलनासतना बेकार भोंवतल्या सर्व भावांतावन तुमी अलग रावा. तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हणून तुमींच जाणात. तुमचे सवय आसतना आमी काम करिनासतना भोंवान येतल्या आनी कोणायचेय आमी फुकट्याक जेवले वा खेल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हणून कश्ट आनी पुरा सणलेकी नासतना दीस रात घाम पिळून आमी काम केलां. तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातिल्ले म्हणून न्ही, बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फर्मायिल्लें आसा: कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा. समाधानाचो दातार म्हणजे तो स्वामी तुमकां सर्व काळी आनी सर्व वाटांनी समाधान दिवं. स्वामी तुमचे सुमेस्त सवय आसो. हांव पावल म्हज्याच हातान तुमकां नमान बरयतां. पावलाचें नमान आमच्या हर एका पत्रांत हांव अशीच दस्खत घालतां. ह्या प्रमाणे म्हजें हात बराप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सुमेस्त सवय आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. कीर्तन 128 1 ते 2 आनी 4 ते 5. श्लोक: सर्वेस्पराक भियेतात तीं सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. श्लोक: सर्वेस्पराक भियेतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराचेर भिरांत आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक: सर्वेस्पराक भियेतात तीं सुभागी. उद्गार: आलेलुया आलेलुया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे तें देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 23 ओळ 27 ते 32 पर्यंत. जेजून म्हळें: हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, कपट्यानो, सोनो काडलेल्या फोंडापरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तातूंत भरोन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तराची कुसाडाय. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर भरोन आसा सगळें कपटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, कपट्यानो, प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात: आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसलेल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक तांचे सांगाता आमी केदींच मेळते ना. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारलेल्यांची संतत म्हणून तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भाग्यवन जावचें आमचें पवित्र मिसांव.
कशें आमी बागेवन जावयेत. आमची भितरली जिणी आनी भायली जिणी एकामेकाक ताळ पडाचे. भायर सोबाय आसून भितरली सोबाय ना तर जिजूची उतरां आमकां लागू जातात. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तातूंत भरून आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तराची कुसाडाय. भायल्यान उलयतना गोडसाण नासून भितरलो जिनूस कोडू जाल्यार जिणयेक अर्थ ना. आमची धार्मीक आचरणां, यात्रीक पैणां, रेत्युऱ्यो, मागणे, रजार आमची जिणी बदलिनांतर कितें फायदो? ह्या संगती संगी आमी बदलूंकच गरज आसा. आत्म्याची, कुडीची आनी मोतीची सोबाय आसाचे. तोंडांत हांसो दिवन काळजांत कुसाडाय रास करता तर. आमी उलोवची उतरां एकामेकाक प्रोत्साह दिवची तसली जाल्यार आमच्या मुखामळार संतोष आसता, काळजांत ऊब आसता, मोतीन शांती वाळटा आनी आत्मो नितळ करता.